नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. कोलकातात बायल दोतोराचेर अत्याचारा उपरांत खून जाल्ल्याचो निश्चित वाडत आसा. आयज नवी दिल्लींत रेजिडेंट दोतोर आनी वैजकी विद्यार्थ्यांनी निर्माण भवन दिल्लींत धरणे धरले. एम्स, सफदरजंग हॉस्पिटल, मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेज, उत्तर रेल्वे, सेंट्रल हॉस्पिटल आनी हेर संस्थांच्या दोतोरांनी दिल्लींत विरोध प्रदर्शन केलें. दोतोरांच्या ह्या देशव्यापी आंदोलनाचो आयज 8वो दीस. एम्स दिल्लीच्या रेजिडेंट दोतोरांनी निदर्शन थळाचेर दुयेंतीं खातीर फुकट ओपीडी सेवा उपलब्ध करून दिली. देशभरातले भलायकी सेवक आनी संस्थांची राखण करपा खातीर सुरक्षा कायदो करपाचो उलो निशेध करपी दोतोरांनी मारला. कि पेशेंट को जो ओपीडी जो हमने बंद करना है, जो इमरजेंसी चल रही है और इलेक्टिव ओटीज बंद करने का जो प्लान है और ओपीडी बंद रखने का प्लान है, उन पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि ओपीडी हम यहीं पे लगाएं और स्ट्राइक अपनी कंटिन्यू दिखाते हुए निर्माण भवन के सामने हम पेशेंट्स का ओपीडी देखें. सेफ्टी इन द सेंस हमें चाहिए कि एक हमारे लिए सिक्योरिटी गार्ड्स हो, जो पेशेंट अंदर वार्ड में आते हैं उनकी तादाद कम हो, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, हमारी ड्यूटी रूम सिक्योर हो और वही लाइटिंग्स वगैरह सब कुछ होनी चाहिए अच्छे से, सो दैट हम अगर इस अस्पताल के इस पार्ट से अगर उस पार्ट में जा रहे हैं इमरजेंसी के लिए तो हमें सिक्योर फील हो, क्योंकि रात के कितने भी बजे जाना पड़ सकता है. तो यही मांगे हैं हमारी कि हमें सिक्योरिटी मिले. अस्तंत बंगालाचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस हांणी रक्षाबंधनाचे फाटभुंयेर राजभवनात आयोजीत एका कार्यावळींत बायलां, राजकीय फुडारी आनी दोतोरां वांगडा चर्चा केली. ह्या वेळार उलयतना राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस हांणी अस्तंत बंगालांत लोकशायेत दुबळी जाल्या. आयज आमकां चली भुरग्यां प्रती सुरक्षेचो संकल्प करपाची गरज आसा अशें सांगलें. आपल्या भयणीं खातीर सुरक्षा प्रदान करपाच्या मोहिमेंत आमी विफल थारल्यात अशी खंत तांणी ह्या वेळार उक्तायली. Calcutta High Court is reported to have said about absolute breakdown in the state machinery. If this is the case, corrective measures have to be there. You know, the Constitution of India has understanding the resilience to take care of any situation. In Bengal, democracy is degenerating into mobocracy. This cannot go on. Today we have to take a pledge that we will commit ourselves to protect our daughters, our mothers, our sisters. That is the minimum which a civilized society should do. इतले मजगती केंद्रीय गुन्यांव फांट्यान दोतोराचेर जाल्ल्या अत्याचार आनी खून प्रकरणात खर चौकशी मोहीम राबयल्या. ह्या प्रकरणातली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जाहीर जाल्या. हातूंत पिडीतेचेर खूप वेळा गुप्त भागांचेर मेळून 14 जाग्यांचेर गंभीर जखमो जाल्ल्याचें स्पश्ट जालां. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी नवी दिल्लींतल्या पब्लीक सॅक्टर बँकाच्या वेगवेगळ्या मापदंडाचेर कामगिरीचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार आयोजीत बसकेचें मुखेलपद अर्थमंत्र्यांनी केलें. ह्या वेळार अर्थीक सेवा खात्याचे सचिव डॉ. विवेक जोशी, भौशीक क्षेत्र बँकाचे वेवस्थापकीय संचालक आनी मुखेल कार्यकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या बसकेक ठेवी वाड, पत डिपॉझिट प्रमाण आनी मालमत्तेचो दर्जो हाचो नियाळ घेतलो. तशेंच पीएम आवास येवजण, पीएम सूर्य घर येवजण, पीएम विश्वकर्मा येवजण्यो अशा उपक्रमा खाला पब्लीक सॅक्टर बँकाच्या कामगिरीचे अर्थमंत्री मूल्यमापन करतल्यो. भाव भयणीच्या अतूट नात्याच्या प्रेमाचें प्रतीक तशेंच भावा भयणीचे भावाचेर आशिल्लो दृढ विश्वास आशिल्लो सण पुराय देशभर आयज रक्षाबंधन उमेदीन मनयतात. सुख दुख्खात एकमेकांक साथ दिवपाचें उतर दिवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज माणकुल्या भुरग्यां वांगडा राखी बांदून रक्षाबंधन मनयलें. रक्षाबंधनाचो हो पवित्र सण नात्यां मदीं गोडसाण आनी जिवितांत सुख समृद्धी हाडूं अशें तांणी मुखार सांगलें. रक्षाबंधना निमतान तांणी पुराय देशवासियांक परबी भेटयल्या.
नारळी पौर्णिमे निमतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी पणजेच्या नुस्तेमारी खात्याच्या जेटीचेर नाल्लाची पुजा करून हो नाल्ल दर्याक अर्पण केलो. उपरांत नुस्तें विकपा खातीर तयार केल्ल्या खासा ऑटोंतल्यान मत्स्य वाहिनीचें उक्तावण मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जालें. ते भायर मत्स्य आहार आनी आर्टिफिशियल रीफ युनिटाचें उक्तावण मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकार, पणजेचे महापौर रोहित मोन्सरात, नुस्तेमारी खात्याचे सचिव, संचालक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सरकार नुस्तेकार भावां खातीर नव्या तंत्रज्ञानाची उपलब्धता करून दिता अशें स्पश्ट केलें. फुडल्या वर्सा सावन मत्स्यपालनाचेर पदवी अभ्यासक्रम सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आशिल्ल्याचें तांणी जाहीर केलें. मत्स्यमार खात्याकरवी कमी असलेले आमचे वेवसायीक खूब कमी जाण हो वेवसाय करता. जेंकां बेनिफिशरीज आमी वेगवेगळ्या कोणाक 2 व्हिलर दिली, कोणाक 3 व्हिलर दिली, तांच्यांनी सबसिडीज आतांच डिस्ट्रिब्यूट केल्यो. त्या सगळ्या जाणांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. आनी आज नारळ समुद्रात सोडप ह्या कार्यक्रमाक हांव हांगासर उपस्थित आसा. तो भोवमान म्हाका मत्स्यमार खात्यात दिलो, त्या बद्दल हांव तेंचे उपकार आठयता आनी तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. म्हाका आज खूब बरें दिसता की नारळी पौर्णिमेची पुजा करून नारळ समुद्रात सोडून फुडल्या पूर्ण वर्सा खातीर आमी जशें म्हणटा की देवाक सांगणे करून घेता आनी इन्श्युअर करता की पुराय वर्सभर आमकां खूब मोठें नुस्तें मेळचें आनी कसल्याच पद्दतीचो बॅड इन्सिडन्स आमच्या मत्स्यमारांतल्या सगळ्या बोटी आनी स्टाफ हांच्या कडेन जावचो न्ही. नुस्तेकार भावांक नवीन सुविधा उपलब्ध करून तांची जीवनशैली सुदारपाचे दिकेन सरकार प्रयत्नशील आशिल्ल्याचें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी स्पश्ट केलें. एक धार्मीक सुताची पुना उत्सव आसाच, पूण तेज्या बरोबर नुस्तेकार जे भाव जे दर्यान वयतात हेंचो दर्या बरोबर नातें जोडून घेवप, दर्याच्या देवताक उलो मारप आनी आपली जी आवतां बोट आसूं किंवा जाळी आसूं ही बऱ्यापैकी तयार करून उत्साहान वचपाक आनी हें सगळें संरक्षण आनी येता ते दीस वर्स बरें वचच्या खातीर ही देवा कडेन धार्मीक पद्दतीन पुजा करून नाल्ल सुट्टात. आनी ह्या खातीरूच फिशरीज डिपार्टमेंट जे आहा आनी फीश धरप, मारप, विकप इतक्यारेच उरना. कारण आतां सरकारान नुस्तें मारप आनी नुस्तें खातें आनी नुस्त्या पासून जी इकॉनॉमी आहा आनी जाता ही हेज्या खातीरूच हो बॅकबोन जावन आहा. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी वेगवेगळ्या येवजण्यांच्या लावार्थ्यांक मंजुरी पत्रां भेटयली. ऑर्चर्ड जमनीचे सेटलमेंट झोन केल्या शिवाय ह्या जमनीचेर भूखंड तयार करपाक मेळचे ना अशी माहिती नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. दोंगर कापणी आनी बेकायदो भूखंड करप्याचेर 25 लाखां मेरेन दंड लागू जातलो अशी दुरुस्ती नगर नियोजन कायद्यांत करतले अशी माहिती तांणी मुखार दिली. We had a detailed meeting with the town planning board, and in the town planning board various issues were discussed. In the media, several hill cutting and several issues that have been discussed, and constantly direction was in the direction of the town and country planning department. Not a single issue reported by the media has the permission of the town and country planning department. Every decision that has been, every action that was taken by the concerned individual, action has been taken by the town planning department. FIRs have been filed, and we are moving for fresh amendments. That even in the past the rule was like this, that first you have to file, if he's gone beyond 25% gradient, he has to file, department has to file FIR, and then the court would decide. Court can decide because court has to decide, and what we want to do is bring in amendments so that immediately if it is beyond 25% and is established fact, we want to bring in a fine of about 25 lakhs in this particular thing. So I am moving the file now so that we immediately fine. So people have to fear actually from hill cutting beyond 25% gradient. Actually कितें आहा केन्ना लोक जाय तो आरोप करता आनी जाय ते गोष्टी करता, आमकां खबरूच नासता कितें आहा आनी कितें गोष्टी करपाक जाय. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या वतीन कोकण रेल्वेतल्या 190 पदां खातीर
भरतीची जाहिरात काढल्या. हातूंत इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल, मेकॅनिकल, ऑपरेटिंग, सिग्नल अँड टेलिकम्युनिकेशन, कमर्शियल ह्या फाट्यांनी ही पदां जाहीर केल्या. 6 ऑक्टोबर 2024 मेरेन ह्या पदां खातीर अर्ज मागोवपाची मुजत आसतली आनी रेल्वे प्रकल्पां खातीर जांच्यो जमनी गेल्यात त्यांच्या घरच्यांक ह्या भरतीत प्राधान्य दितले. ह्या पदांच्या भरती खातीर 16 सप्टेंबर सावन अर्ज मागयतले. इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. I see him well